प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 23वी चीट 1 ते 12 पर्यंत. आनी आयज शिवर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक आनी जो लोक थंयसर जमो जाल्लो तांचे कडेन उलयता आनी तांकां कितें सांगता. तो म्हणटा, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगता तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांचें कर्तुबां पोरमोन्या तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो तेन्ना हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जावन आसले जे लोकांक शिकोवपाचे आहले, कित्याक ते जाणवारी आहले. सगळें ताणें शिकलेलें, देवाचें उतर शिकलेलें आनी मोइजेसाचो कायदो शिकलेलो. आनी तांचें काम जावन आसलें लोकांक दाखोवपाक, शिकोवपाक आनी जें तें शिकयतात तें आपुणूच पाळपाक. पूण आयज कितें म्हणटा जेजू, लोकांक सांगता. तो म्हणटा, जे हे लोक, हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव लोक तुमकां सांगतात ते तुमी आयकात. तांकां पदवी आसा, देवान दिल्ली पदवी. आनी म्हणटोच जें ते तुमकां सांगतात तें तांचें बरें करून आयकात, कित्याक जें ते सांगतात खरेंच देवाचें उतर सांगतात. पूण तो म्हणटा, जें कर्तुबां तांची आहात तीं पळयनाकात, कित्याक सांगतात एक, कोत्तात दुसरें. आनी भाव भयणीनो, आमी फुडें ह्या चिटीन वाचत जाल्यार 13वी वडीन जेजू तांकां ह्या धर्मशास्त्रांक आनी ह्या फारिझेव लोकांक कितें म्हणटा, तांकां ढोंगी म्हणटा. आनी ढोंगी म्हणजे एक मनीस जो एक उलयता आनी कोत्तात दुसरें. भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां ताचें उतर दिलां आनी देवान आपल्या पुताक धाडला आनी पुतान, जेजून आपल्या पुतान आमकां शिकोवन दिल्या आपल्या जिविता वरवीं. जेजून फकत शर्माव दिवंक ना, फकत उलोवंक ना, ताणें आपलें जिवीत सारकें भेटयलें आपल्या बापाक आनी जें सांगतालो तो ताणेंच करून दाखयलें. आनी भाव भयणीनो, जेजून कितें केलें, जेजून आमकां इतलो मोग दिलो, तो खुर्सार पासून आपल्या बापाचें उतर आयकोन आपलो ताणें जीव दिलो. ताणें शिसांचे पांय धुले, फकत एक दीस पांव धुवंक ना ताजें. ज्या दिसा आमी निमाण्या ब्रेस्ताराक म्हणटा आमी, त्या दिसा ताणें फकत त्या दिसात जे आपल्या शिसाचे पांय धुवंक ना, पूण ताणें सद्दां तांचे पांय धुले. आनी ताणें खरेंच भाशेन जो तो धोनी आहलो तो देव आसलो, पूण तो खालतो जावन आपले शिसांचे पांय धुले. लोकांक तो म्हणटालो, तुमकां आहा जागो न्हिदपाक, तुमकां आहा घर, तुमचे कडेन जेवण आहा मेवता तुमकां सगळें. पूण तो म्हणटा, ह्या देवाच्या पुताक जागो ना आपली खंयचो न्हीद काडपाक. म्हणजे कितें, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो तो पळयनासलो खंयचो ताका मेवतलें घर, खंयचो न्हिदपाक. ओ तो जेन्ना थकतालो केन्नाय वाऱ्यान भायर न्हिदतालो, केन्नाय शेतान न्हिदतालो, पूण देवाचें उतर परगट करपाक तें ताचें काम आहलें आनी तो करीत रावल्लो. तो आपलेंच पळयनासलो. तो पळयनासलो की आतां म्हाका आतां कितें वायट कितें जातलें, कितें म्हाका दुयेंस जातलें, कितें म्हाका सिकनस पडटलें. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी कितलीं जाणां आमी म्हणटात जेजूची भावार्थी, आमी म्हणटा आमी पाटलाव करतात जेजूचो. आतां जेन्ना कोरोना वायरस चलता, आमी खरेंच आमी आमचेंच पळयता आनी ओर आमी दुसऱ्यांक पावपाक वेता. आमी खरोच घरान बसल्या कोरोना वायरस आमकां लागत म्हणून आनी आमी घरान बसून आमी आमचेंच पळोवन रावल्या, वो आमी देवाचें उतर परगट करता. खरेंच आमी दुसऱ्यांक पावता, खरेंच आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिता. जेन्ना सगळें बरें जाता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी वेता आनी सगळ्यांक सांगता, वय जेजू बरो. पूण जेन्ना आतां ह्या दिसांनी त्रासान आहा आमी, लोक कितलो मोडटा, कितलो सीक आसा, कितलो लोकांक जाय ह्या दिसांनी आपले कोणाक आपली भेट मेळोवन आनी तांकां देवाचें उतर दिवन कितें तें बरें देवाचें दिवपाक आमी हात तयार.
वा फकत आमी आमच्या घरान बसल्या, आमच्या घरांनी चार वण्टी भितर रावल्या आमी आनी फकत आमी म्हणटा जेजू आमी मागणें कोत्ता. जेन्ना भाव भयणीनो आमी खरेंच जेजूचेर बावर दवरता आनी खरेंच आमी दुसऱ्यांक पावता, तेन्नाच की आमी खरेंच देवाचे पाटलाव जाता. पूण आमी फकत उतरां उलयता, आमी फकत शर्माव दिता, पूण खरेंच आमी त्या शर्मा वरवीं आमीच ती देख दाखयना. खरेंच आमी ढोंगी, आनी देवाक ढोंगी लोक एकदम मानना. देवाक जाय जो लोक कमी उलयतलो पूण आपल्या कोन्यांनी दाखयतलो की खरेंच तो देवाचो मोग करता आनी दुसऱ्यांचो मोग करता. आयज एक खरीच भाशेन जेन्ना ह्या शेवटच्या मनाचेर आमी नियाळ करता, जेजू इतलो रागार जाल्लो ह्या फारिजियांचेर आनी धर्मशास्त्रां वयर, कित्याक ते फकत उलयताले, शर्माव दिताले, पूण खरेंच तांच्यो कोन्यो दुसऱ्यो जाल्ल्यो. आनी जेजू म्हणटा तांच्या कोन्या वयर तुमची चोत्राय दवरी नाकात, फकत जे शिकयतात ते. आनी एक खरीच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या पाटलादार आसात, आमची चोत्राय जावनी जेजूच्या उतराचेर. आनी जेन्ना जेजूचें उतर म्हणटा आमकां वचोन आमी मोगान चलोंक जाय, तोच मोग आमी देवाक आनी आमच्या पेल्याक दाखोवन आमी खरेंच दाखोवंक जाय की जेजू आमी खरेंच तुज्या पाटलावदार, खरेंच आमी तुजो मोग करता. आयज एक खेरीत भाशेन ह्या शेवटच्या मनाचेर नियाळ करुया आनी जेजू सारकी आमचें जिवीत सारपाक हें आमी थारायक करुया. देवया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजू तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.